नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार आमची ही कार्यावळ हॉट टॉपिक ही आमी तुमच्या मुखार घेवन येता आनी दिसभरान ज्यो कितें म्हत्वाच्यो घडामोडी घडलेल्यो आसा ताजे फाटले अन्वयार्थ ताजे उपरांत सद्या खंय कितें चालू आसा खंयच्यान आमकां रिपोर्टर आमकां इनपूट दिवपाक शकता ती तुमच्या मेरेन ताजी म्हायती घेवन आमी ही कार्यावळ घेवन येता ती म्हणजे हॉट टॉपिक। सो सद्याच्या घडीक आमी जर पळयत जाल्यार दिसभर वेगवेगळ्यो घडामोडी घडलेल्यो आसा। सुभाष वेलिंगकरान SFX म्हणजे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जे वक्तव्य केल्ले तेचे पडसाद सद्या गोंयभर उमटत आसात आनी मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा ते रस्त्यार देवला ती अपडेट आमी घेतले। पूण ताजे पयलीं महत्वाची अपडेट आमी आतां ह्या कार्यावळींतल्यान घेतात ती म्हणजे BJPच्या कोर कमिटीच्या बसकेची। BJPच्या कोर कमिटीची बसका ही आत्ता काय वेळा पयलीं जी आसा ती जाल्ली आसा आनी हेजेर ह्या सगळ्या अपडेटी म्हणजे ह्या बसकेचेर रिपोर्टिंग करपा खातीर किंवा नजर दवरून आशिल्लो आमचो रिपोर्टर गौरीश सद्या आमच्या वांगडा आसा। तो म्हणजे BJP हेडक्वॉर्टराच्या भायर तो सद्या कार्यालयाच्या भायर आसा। गौरीश तुका म्हजो आवाज आयकपाक येता? हय सर येता। हय गौरीश म्हाका सांग आयज कांय वेळा पयलीं आत्तां भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीची म्हणजे गाभा समितीची मिटींग जाली आनी तूं थंय आशिल्लो कवर करतालो। म्हाका सांग कोण कोण उपस्थित आशिल्ले ह्या बैठकीक आनी नेमकी कित्या संदर्भात बैठक आशिल्ली किंवा खंयचे विशय ह्या बैठकीन आयले हेची कितें म्हायती मेळटा बीन? सर मेन म्हटल्यार आतां गोंयभर जी आंदोलनां चलतात आनी ती आंदोलनां तेजे फाटल्यान पळोवपाक गेले जाल्यार खंय ना खंय BJPक हेचो धग लागलेलो आसा आनीक हे सगळें दिश्टी पडटा आमकां। तेका लागून ही आयची कोर कमिटी मिटींग आसूंक शकता। आनीक दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां सुत्रां कडल्यान जी मेळ्ळ्या म्हायती तेजे अनुसार ही जी मिटींग आसा ती मिटींग मेन म्हटल्यार मेंबरशीप ड्रायव्ह तेंची खंय तरी स्लो पडल्या म्हणून ती मेंबरशीप ड्रायव्ह फास्ट करपाक लागून तेणी ही मिटींग आपयल्ली। मागीर दुसरी गजाल अशी आसा की महाराष्ट्रात जे इलेक्शन जाता ते इलेक्शनाचे खंय कोणाक कसो चार्ज दिवपाचो कोणी कोणी खंय काम करपाचें हें बीन ह्या मिटींगेक डिस्कस जाल्लें। आनीक तेजे फाटल्यान ही जी आंदोलनां जातात ती आमी पळोवपाक गेले जाल्यार त्या आंदोलनाचेर कोण असो जे CMाक प्रश्न येयले जाल्यार CM तेजेर कांय उलोवंक शकलो ना। CM गेलो। मागीर अशी खुबशी अशी घडामोडी आयच्या दिसाक हांगा घडलेली आमकां दिश्टी पडटात। हय गौरीश म्हाका सांग तूं जेन्ना आंदोलनांचो उल्लेख करता म्हाका दिसता सद्या गोंयांत मेजर आंदोलन जे चल्लां ते म्हणजे TCP खात्याच्या सगळ्या कारभाराचेर ह्याच आंदोलनाचो तूं हांगासर उल्लेख करता बरोबर? हय हय सो TCP खात्याचे जेन्ना हे जाता तेन्ना आयज विश्वजीत राणे हांगा ह्या मिटींगेक दिसोना आमकां। हां म्हणजे विश्वजीत राणे हांची अनुपस्थिती आशिल्ली। आनी खंयचे हय सर। मेजर आनी कोण जे कोर कमिटीन आसा ते आनी कोण अनुपस्थित बीन आशिल्ले अशें कितें आसा? सो मेन म्हटल्यार MP श्रीपाद नाईक तो बीन अनुपस्थित आशिल्लो आनी उपस्थित आशिल्ले दामू नायक CM मॉविन गुदिनो आशिल्लो निलेश काबराल आशिल्लो मागीर दिगंबर कामत आशिल्लो ओके आनीक म्हणजे हे सावयकर सगळे आशिल्लो ते हे लिडर जे उपस्थित आहा ते आशिल्ले। उपस्थित आशिल्ले। कितें प्रतिक्रिया बी दिल्या मिटिंगे उपरांत उलयतना तूं कितें आयकल्या बी प्रतिक्रिया? मिटिंगे उपरांत मेन म्हटल्यार जो मॉविन गुदिनो आसा तेगे प्रश्न पयलो की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो जो ट्रान्सपोर्ट खात्याचो जो डायरेक्टर आसा तो मेन म्हटल्यार फाटले कितलेशे दीस जाले ते अनुपस्थित आशिल्लो आनीक तो अनुपस्थिती तेजी आयच्यान तो जॉयन जालो खंय अशें मॉविन गुदिनोन आमकां सांगलेलें आसा। हय गौरीश म्हाका दिसता ह्या आनीक मागीर बैठकीन आनीकूय कांय मुद्द्यांचेर चर्चा जाली आसतली तुका तो टायम मेळूंक ना पूण ह्यो सगळ्यो भितरल्यो गजाली तुका काडच्यो पडटल्यो आनी अश्यो अपडेट्स ज्यो आसा त्यो आमी मागीर लोकां मुखार घेवन येवया। तूं ते मातच्या हय कामाक तूं मातसो लागचो। सर। हय सो ही आतां जशें गौरीशान आमकां सांगलें की आयज कोर कमिटीची बसका आशिल्ली आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान मोठ्या प्रमाणात सरकाराक एजिटेशनां फेस करची पडटा आनी म्हत्वाचो मुद्दो हितून जो आसा तो म्हणजे लँड कन्वर्जनाचो किंवा बाकीच्या TCP संदर्भात जे व्हडले विशय आसा तेका लागून रस्त्यार लोक देवत आसा। सोशल मिडियाचेर मोठ्या प्रमाणात ह्या सगळ्या कारभाराचेर लोक भाश्य करीत आसा आनी खंय तरी सरकाराक ह्या सगळ्याचो रोष जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात सद्या सरकार तेका फुडो करता। सो ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आयची कोर कमिटीची बसका जी आसा ती एक म्हत्वाची आशिल्ली आनी ह्या बसकेन आनी कितें निर्णय जाले किंवा अंतर्गत कितें चर्चा घडामोडी जाल्यो त्योय सोदपाचो आमी प्रयत्न करतले। त्या उपरांत आयज दुसरो म्हत्वाचो विशय आमी जर पळयत जाल्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या बाबतीन
सुभाष वेलिंगकर हांणी एक 2 दिसां पयलीं जें वक्तव्य केलें तें वक्तव्याचे पडसाद आतां हळू करून तीव्र जातना आमकां दिश्टी पडटात आनी आमी जर पळयत जाल्यार सद्या मडगांवां भितर मोठ्या प्रमाणात लोक जे आसा ते रस्त्यार देंवल्यात मडगांवां तांणी रोडूय ब्लॉक केला आनी ह्या सगळ्याचेर ज्यो अपडेट दिवपा खातीर किंवा हे सगळें कवर करपी आमचो थंयसरलो रिपोर्टर गौरांग मळकणेकर म्हाका दिसता हे सगळें थंय कवर करता आमकां सगळ्यो अपडेट दिता गौरांग आमच्या वांगडा जोडला आमी तेच्या कडेन कनेक्ट जावया गौरांग म्हजो आवाज येता सो आमी गौरांगा कडेन वतलेत सद्या आमी कांय वेळा पयलीं आमी जर पळयत जाल्यार थंय मोठ्या प्रमाणात लोक जमाव जमला आनी लोकांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या सो आमी पयलीं विज्युअल्स पळोवया कशा तरेन थंय कांय वेळा पयलीं लोक जमिल्लो आनी आतां हे लोक जे आसा ते वाडत आसात. जावन आसा एक टीचर आणि टीचरी सर आम्ही आता हांगा पोलीस स्टेशन आवाज फुडें आमी ते घराकडे येतले म्हणून पावचे इतले 450 वर्सां फाटले पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाचे साम रजी साहेबाचे पळय DNA टेस्ट करूंक मागला पळय म्हाका जाल्यार दिसता ती आमी साहेबाच्या हातून दितात आणि मागीर फुडलें कितें आसा तें साहेबान आनी साहेबान आमकां त्याचो रिपोर्ट दिवचो आमी जाता सुभाष वेलिंगकर हो प्रोफेशनली जावन आसा हे एक जालें टीचर का हांव तुका आणि टीचरी सर आम्ही आता हांगा पोलीस स्टेशन आवाज फुडें आमी ते घराकडे येतले म्हणून पावचे इतले 450 वर्सां फाटले पळय आमच्या गोंयच्या साहेबाचे साम रजी साहेबाचे पळय DNA टेस्ट करूंक मागला पळय म्हाका जाल्यार दिसता सो आमी पयले ह्यो ज्यो लोकांच्यो भावना आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता मांद्रे वाठारांतल्यान आशिल्ल्यो म्हणजे सबंद गोंयान भितर सुभाष वेलिंगकर हांणी जें सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या बाबतीन एक वक्तव्य केलें तांणी म्हणिल्लें की ताजी परत ताज्या बॉडीची DNA करपाची गरज आसा आनी खऱ्यांनीच तो तें जी कूड आसा ती सेंट फ्रांसीस झेवियराचीच काय कितें हें पळोवपाची गरज आसा अशा तरेचें विधान केलें आनी ताका लागून तेचे पडसाद हे गोंयभर जे आसात ते जाल्ले आसात. आमी आतां मांद्र्याची परिस्थिती पयली आतां आमी मडगांवां कांय लोकांनी आपल्यो भावना उक्तायल्यात तीव्रपणान उक्तायल्यात त्यो कितें आहा त्यो सुद्दां पळोवया. Mr. Wellingker has been constantly hurting the sentiments of the Catholics. Now this time what he said has deeply pained us. Not only pained people from Goa, but from India and all over the world. Now he talks about DNA test. It's such a foolish thing, and he being a teacher saying some such rubbish, some harsh statements doesn't seem to be a mature person. But I'm sure that he's not the only one. There's a force which is guiding him from behind. And there's another factor which I believe is the Haryana politics going on, Haryana elections going on, and perhaps that force wants to divert the attention of the people from this core issue. Now that is besides the point. But I would like to ask the Chief Minister, please intervene, because when our father Walmax made a certain statement, there was a uproar. And he said that people said, a few of the people said that he should be arrested. Okay, and the Chief Minister said a rule is a rule. Okay, now why doesn't this rule apply in the case of our community? He has to be arrested. Mr. Wellingker has to be arrested immediately. And I request the Chief Minister to take this seriously and not to hurt otherwise all the Goans will be out on the roads. So far we have been a very peaceful community, very peaceful. We don't want to hurt anybody and we have never done that, but seeing the record of the past few years, this is happening again and again. This trying to destroy the fabric of our community, such a peace loving community. इतले सांग सोदता वेलिंगला आता तो 75 वर्सां जालो तो आता परतून लग्न जाला म्हाका दिसता तो सेक्साक लागून चड पिसावला म्हणून आयज हो धर्ममताकार फूट घालता आयज हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक
हे सगळे एकवटान अख्ख्या गोंयान आमच्या रावतात. कोणाचीच केन्नाच कसलीच येना. तर आयज हो फूट घालपाक कित्याक सोदता? ताका कितें हेतू आहा तेजो? हे सीएमान जे पळय असेंब्लीन उलयल्लो धर्माचे वयर तर कोणूच स्टेटमेंट काडीत वो कितें करीत जाल्यार आपूण तांकां टॉलरेट करचो ना, पूण तांचेर कितें ना कितें शिक्षा तांकां करतलो. तर आयज वेलिंगकर इतलो ओपनली उलयता जाल्यार ताका सीएम अरेस्ट कित्याक करिना? आनी हो आतां गोंया मदकात ही फूट घालपाक पळय सोदला फुडें, तो हो कोण? हो नीज गोंयकार? हो चड करून म्हाका दिसता महाराष्ट्रांतलो ना जाल्यार कर्नाटकांतलो येवन हांगेर गोंयान रावला आनी ही हली स्टेटमेंटां करून गोंयकार मदकात फूट घालता. पूण हेका सीएमान जाता तितले बेगीन हेका अरेस्ट करचो आनी भितर उडोवचो, आनी तरूच गोंय आमचें शांत जातलें. नाजाल्यार हो उसामळ वेलिंगराक लागून चडत रावतलो. हे सीएमान चिंतपाचें. आता तुम्ही पोलीस स्टेशनार आमी पुलीस स्टेशनाचेर वचोन PIक आमी आमचे मेमोरंडम दिल्लें आसा आनी विथ सायनींग मोर दॅन 500 सिग्नेचर्स आर देर. लेट मी सी वॉट द सीएम विल गोइंग टू डू. पूण आयज आमची शांती बिगडत वचत आसा. आयज आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एकवटान चलतात. जेन्ना आमची क्रिस्तांवांची केन्ना फंक्शनां कशी फेस्तां जातात, क्रिसमस जाता, हिंदू भाव आमच्या घरा येतात. जेन्ना हिंदू भावांची गणपती जावं आनी कसलीं फंक्शनां जातात आमी तांच्या घराक येतात. आनी आमचें रिलेशन जावं मुस्लिमाचें आमच्या गोंयांत इतलें रिलेशन बरें आसा की आमी सगळे एकवटान शांतीन चलतात. पूण आतां हो सुभाष वेलिंगकर जो आसा, आमी नको हो कित्याक लागून उठला आनी कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाचें साफ राजे शावेराचें नांव कित्याक पिड्यार करता तो एकलो जेजू जाणा आसतलो. कित्याक आमी केन्ना कोणाचो वायट करूंक ना आनी केन्ना वायट आमी कोणाचें उलोवंक ना. आनी आतां ताची कूड उक्ती जावपाची आसा. कितलो आख्ख्या संवसाराचो लोक हांगा येवपाचो आसा. जाल्यार हो कित्याक लागून ही अशी नाका जाल्लीं उतरां उलोवन नाका जाल्ली अशी मेसेजी दिवन कित्याक गोंयच्या साहेबाचें नांव कित्याक पिड्यार करता हें आमकां कांय समजना. आमी इतलेंच म्हणटा तुमचो धर्म तुमी सांबाळा, आमचो धर्म आमी सांबाळा, पूण लास्टाक आमी सगळे एक. हिंदू आसो, मुस्लीम आसो, क्रिस्तांव आसो, सगळे एक. आमी म्हणटा बाप पूत इस्प्री सात. तेच भाशेन विष्णू ब्रह्मा महेश सगळ्यांचे धर्म एकूच चलता. सगळे कांय वायट ना. अल्ला तेंचोय जाल्यार पुराण आसा. सगळे एक आसा आनी आख्खे गोंयकार आमी सगळे एकवटान चलता. केन्ना कितें वायट बरें जाल्यार सगळे एक जावन एक जुटीन आमी फुडें सरतात. जाल्यार आतां ही वत वेलिंगकर कित्याक लागून ही आमची दुस्पट आमच्या गोंयांत करूंक सोदता? अशें करीत जाल्यार आमच्या गोंयाचे सगळे जी पळय शांतीचे आमचे गोंय आसा ते सगळे बिगडात वयतले आनी आमची शांती सगळी कबार जातली. ताका लागून आमी इतले सीएमा लागीं मागतात. ताका इतलो हे पळय ताणें इतलें केलां पळय, इतल्यानूच ताका खंय तरी तडीपार करचो आनी हे भाशेन ताका आनी परतून आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर ताणें वायट कांय उलोवचें न्हय. इतलें हांव विनंती करून मागता आनी सीएमान तेचेर मातशें एक्शन घेवन ताका खंय तरी तडीपार करचो. आमी ह्यो ज्यो भावना पळयल्यो ह्योय मांद्रेच्योच आशिल्ल्यो. म्हणजे फक्त मडगांव आतां जी सद्या सिच्युएशन आसा ती पळयत जाल्यार ती सामकी तणावाची स्थिती जाल्या. पूण बाकीच्या गोंयच्या बाकीच्या भागांनी सुद्दां म्हणजे आतां ही मांद्र्याची परिस्थिती पयली थंय सुद्दां अशीच परिस्थिती आसा. एकंदर सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या बाबतींत सुभाष वेलिंगकर हांणी जें वक्तव्य केलां तेचे पडसाद हे पुराय गोंयभर आतां दिसपाक लागल्या. आनी एकूच मागणी नेटान जाता ती म्हणजे सुभाष वेलिंगकर हांकां अटक करची म्हणून. आनी ह्या सगळ्या प्रकरणांत सुद्दां खंय तरी म्हाका दिसता सरकाराचेर आतां दबाव जो आसा तो वाडत वतलो. आनी आयज दनपारां सुद्दां सरकारांतलोच एक ज्येश्ठ फुडारी मंत्री साश्टे मदलो तो म्हणजे आलेक्स सिक्वेर ताणें सुद्दां एक अशी मागणी केल्या किंवा एक वक्तव्य केलां की सरकार एक्ट जातलो अशें आलेक्स सिक्वेर म्हणटा. सो ह्या सगळ्या विशयाचेर आमी लक्ष दवरून आसतले. कितें जाता, खंयच्यो घडामोडी आहा त्यो तुमकां गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान मेळत रावतल्यो. आनी आयज आनी एक म्हत्वाची घडणूक घडली ती म्हणजे चिमला जंक्शनाचेर कदंबा जी आसा ती कदंबा लवणली आनी सुदैवान ह्या भिरांकूळ घडणुकेन कोणाचो जीव वचूं ना ही एक म्हत्वाची गोश्ट किंवा एक बरी गोश्ट आमी म्हणपाक शकता. सगळ्यान पयलीं आमी पळोवया की कितें कशी दृश्य आसलें हें कदंबा जेन्ना पडलें आनी कितलो भयानक हो अपघात आशिल्लो तो.
सो आमी हांगासर पयलें हें दृश्य कदंबाचें कितलें भिरांकूळ आशिल्लें तें आनी आमच्या बरोबर आतां आमचो आनीक एक रिपोर्टर परवरे विधानसभा संकुलांतल्यान आमकां जॉयन जाता. विनायक आयकपाक येता? हय विनायक, म्हाका सांग, आयज कदंबाचो भिरांकूळ अपघात ते तूं आशिल्लो, कितें परिस्थिती, कित्याक एक्सिडंट जालो, आनी दुसरी गजाल म्हणजे आतां तूं विधानसभे भितर आसा तो म्हणजे अपात्रता याचिकेच्या सुनावणे विशीं तेजी अपडेट कितें आहा ती आमकां बेगिनात बेगीन दी. सगळ्यात पयला विधानसभेचे सांगता की हांगासर अपात्रता याचिकेत सुनावणी असली. फाटले जशे सभापती रमेश तवडकर सांगले की 3 आनी 4 ह्या तारखेक सुनावणी जावन रिझल्ट येतलो. पूण आयज जी सुनावणी जाली तशी कळ्ळें की आयज खूब टायम जालो सुनावणेक आनी आर्ग्युमेंट्स जाले. सिनियर एडवोकेट आसा संदेश कुडिया जे कन्सल्टंट म्हणून आसा जे ते आसले, त्यांनी आयज आर्ग्युमेंट केले. तरी त्यांनी सांगले आमच्या कडेन उलताना की त्यांचे अजून आर्ग्युमेंट उरल्या, सो ते सोमारा जातले आनी त्यांचे सोमारा आर्ग्युमेंट सोंपल्या उपरांत दुसऱ्या पार्टीचे जे लॉयर्स आसा ते आर्ग्युमेंट्स करतले. सो ह्या अपात्रता याचिकेची सुनावणीचेर कितें निकाल लागता ते पळोवपाक आमकां आनीक मातसो कळाव लागतलो. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती 30 नोव्हेंबरा पयलीं ह्या संपूर्ण प्रकरणाचो निकाल लागपाक जाय. सो सभापती जेन्ना रमेश तवडकर आमदार त्यांनी सांगले की आम्ही डे टू डे बेसिसवर सध्या सुनावणी घेता. सो ह्याचो निकाल जो आसा तो आनीक कांय दिसांनी लागपाची शक्यता आसा. सो विधानसभेत महत्वाचे आसा ते म्हटल्यार अपात्रता याचिकेचेर जी सुनावणी आसा ती महत्वाची आसा ती ही अपडेट. आनी सकाळी जो भिरांकूळ अपघात जालो बशीचो, त्या बशीच्या अपघाताची घटना अशी घडली की जी बस आहा ती फोंड्यासून पणजे येताली आणि चिंबल हांगासर देवतेर पावल्या उपरांत तिचो ब्रेक फेल जाला. ड्रायव्हराच्या लक्षांत येयलें आनी ड्रायव्हरान ती बस स्लो करीत करीत फुडें हाडली, एका सायडीन हाडली आनी थंय चिंबल हांगासर जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा ते काम चालू आसा थंय बॅरिकेड सायडीक नाशिल्ल्यान तेंची नाशी मोव आशिल्ल्यान ती बस जी आसा ती कलंडली. त्या बसीन 8 जाण आसले, त्या 8 2 जाणांक मायनर इंजुरीज जाल्या आनी बाकीचे सगळे सेफ आसा. आनी बशीचे ब्रेक फेल जाल्ल्या कारणान ही बस जी आसा ती रस्त्यावरसून सकयल पडली. बरोबर विनायक, म्हणजे महत्वाची अपडेट तुझ्याकडे ही आसा की 30 नोव्हेंबरा पयलीं हे जी अपात्रता याचिका ती 8 आमदारांची बरोबर जे ह्या सरकार भितर आसात ते. हय बरोबर. आणि आयजूय सुनावणी जाली म्हणटा तूं, आनी आतां फुडली सुनावणी कंटिन्यू उरतली म्हणजे आर्ग्युमेंट चालू उरतले. आर्ग्युमेंट जे आसा ते चालू उरतले आनी सोमारा सुद्दां हाचे आर्ग्युमेंट्स आसात. आनी हेचेर फायनल जो निकाल आसा हो येवपाक आनी मातसो कळाव लागतलो अशें सभापती आनी जे सिनियर एडवोकेट आसा. बरें, तूं सभापतीचो उल्लेख केलो, तूं धाडलेली सभापतीची बायट, एक्झॅक्ट सभापती कितें म्हणटा तें आमी आतां आमच्या स्क्रिनीर पळोवया. कितें आयज कितें जालें? पिटिशनर आसा ताजे आर्ग्युमेंट चालू आसा की परत म्हणजे चालू आसा आणि त्यांचे आर्ग्युमेंट त्यांच्यानी बरे भशेन आयकला म्हणलें तुमी. त्याचे फायनल कितें रिजल्ट आसतले न्ही ते बेज वन जे आसा न्ही ताणें नाका हांव आतां वायंड अप करता. रिटन स्टेटमेंट दिल्लें आसा ताणें आर्ग्युमेंट जे आसा त्या नंतर आमी ताजें कन्क्लुजन जें आसा न्ही तें विदीन 20 days सो आतां गव्हर्मेंट कोर्टाने नोव्हेंबर पासून टायम दिला तुम्हाला. सो कितले म्हणून आमी त्या सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शनाच्या नुसार की काल चालू आशिल्ली आज चालू आसा परत मंडे चालू आसा. सो डे टू डेट अपडेट आसा तुमचे. थँक्यू सर. तर आमी हांगासर पळयलें की सभापती जे आतां 8 जाण आमदार आसा त्यांची जी अपात्रता याचिका आसा त्या सुनावणीच्या उपरांत आयज कितें म्हटलें सभापतीन ते. सो ह्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो घेवन आमी तुमचे पर्यंत येतले. आमी आतां डेली हांगाच्या फाल्यांच्यान सुद्दां अशेच तरेचे रिपोर्ट्स आमचे जे रिपोर्टर आसा ग्रावंड लेवलाचेर जे बातम्यो कवर करता तेंच्या कडल्यान अशे तरेचे अपडेट्स घेवन आनी वेगवेगळे विशय जे म्हत्वाचे आसा दिसभरांत भितर जाता आनी जेंकां म्हत्व आसा अशे विशय घेवन आमी तुमचे पर्यंत येतले आनी त्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स तुमचे पर्यंत अशे दीत रावतले. तुर्तास आमी हांगाच थांबता. आमच्या रोखडेच 7 वरांचेर बुलेटीन जे आसा मुख्य बुलेटीन तें तुमी पळयात. थंय तुमकां ह्या सगळ्या बातम्यांचो बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा आनी बाकीच्यो गोंयांत ज्यो घडामोडी घडल्या त्यो ह्या आमच्या बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटलो. हांगाच हांव थांबता. देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. नवरात्रोत्सवा निमतान गोमंतक टीव्हीची खाशेली कार्यावळ मखरोत्सव टीव्ही दर्शन 4 ते 12 ऑक्टोबर पळयात.